मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. आयज तुमकां न्ही म्हाजें मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन तुमकां हांव शेअर करता. म्हाजें रुटीन कशें आसता हें तुमकां आयच्या विडियोन पळोवंक मेळटलें. ओके, तो सकाळचे न्ही 6:30 जाल्ली आसा आनी 6:30 न्ही म्हाजे दीस उजडटा अशें तुमी म्हणूंक शकता. सो आतां येयला हांव किचनाक रित्विकाक टिफीन रेडी करपाक. सो आयज स्पेशल डिमांड तुमी अशें म्हणूंक शकता. पनीर टिक्का रोल ताणें सांगलेलें रित्विकान कर म्हणून. सो रातचेच न्ही हांव पनीर सगळें न्ही मॅरिनेशन करून दवरलेलें. तुमकां खबर आहा हांव चडशी न्ही कितें ब्रेकफास्टाची कितें रेसिपी करता न्ही हांव रातचें सगळें रेडी करून दवरता. सो सकाळचें न्ही मातशें बरें पडटा, मातशें लेटसो उठलें न्ही कांयच प्रॉब्लेम ना. सो रित्वी उठलेलो आसा आनी तेजें ऑल टायम फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स आनी दूद ताका तें खूब आवडटा. सो जें ताका कितें आवडटा न्ही आमी ताका दिता. सो ताका कशें आमी फोर्स बीन करना. ओके, आनी सकाळचें न्ही भुरगें न्ही कितें खावपाक न्ही खूब हें करता. सो ताका कितें आवडटा पळय तें ताका आमी करून दिता. सो आतां हांव करता पनीर टिक्का रोल. सो हांगा पनीर न्ही रातचें हांवें मॅरिनेशन करून दवरलेलें. मातशें ताका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. एक दीस तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. ओके, बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय. मागीर हांवें कांदे मागीर टोमॅटो कॅप्सिकम बी कट करून घेतला. तेही मातशें न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. ओके, सो हांव अशें म्हणना की हांवच बेगिना उठून सगळें करता अशें ना. शिव उठटा सकाळीं बेगिना आनी तेज्या वांगडा आई कितले फावटी सांगलां हांवें तूं उठनाका गे हांव करता. आयकना ती पळय बसला आनी ऑरेंजीस करता, म्हणजे ऑरेंजीस सालां काडटा. सो आमी सगळें मेळूनच काम करता. सो हांगासर पळयात चपाती. सो रोल न्ही हांव मैदाचें करना, हांव गंवाच्या पिठाचें करता. मातशें हेल्दी न्ही गंवाचें पीठ ताका लागून. आनी हांवें हांगासर स्प्रेड लायला मेयोनीज, तंदूर मेयोनीज खूब बरें लागता. आनी वरशीं कांदो बीन घालून खालें न्ही, एक खाल्लें न्ही पुरो खूब म्हणजे पोट अशें पॅक जाता. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकतात रित्विकाक टिफीन हांगा रेडी जाल्लें आसा. आनी हांगा आयज हांवें ऑरेंजीस घालून दिला. सो जे आमी कितें फ्रुट्स बी आसता न्ही ते ताका घालून दिता हांव. कारण चिप्स बी आसता चिप्स चॉकलेट अशें घालून दिता. तुमी हांगा पळोवंक शकता शिव हांगा उठलेलो आसा, बॅग तेजें रेडी करता आनी तकलेर हांव तेजें तेल लायता. तेल लावपाक न्ही तो खूब हें करता रित्वीक, लावपाकूच दिना. सो हांगासर न्ही रित्वीक रेडी जाल्लो आसा स्कुलाक वचपाक. 7:20 तेजी अशी व्हॅन येता आनी तुमकां सगळ्यांक तेणें हाय म्हटलेलें आहा. आनी भायर येवन पळयता तरी कितें बरेंशें आयज न्ही डव पडलेलें आसा. सो हें पळोवन न्ही म्हाका खूब बरें दिसलें, कळ्ळें न्ही. सो रित्वीक गेलो स्कुलान आनी तो गेलो की न्ही म्हाका मातशें टायम मेळटा. कित्याक इश्वीक न्ही उठपाक अजून टायम आसा. कित्याक आतां 7:30 जाल्लेलें आहा. तो इश्वीक न्ही 8, 8:30 सांगूंक शकना तो केन्ना उठ्ठा केन्ना न्हिदता अशें. सो तो रित्वीक गेलो की न्ही हांव मातशें वॉकिंग करता. सो 1 मंथ जालें हांव स्टार्ट केलां वॉकिंग करपाक. सो घरान मशीन आसा न्ही करपाचें, नाल्यार आमच्या कॉलनी इतलें व्हडलें आहा, एक वॉक सुद्दां केलें न्ही खूब जालें. सो घरान मशीन आसा न्ही, सो हांव घराच करता आनी इश्वीकूच धाकटो आहा ताका लागून. सो वॉकिंग करून जालें की हांव केन्ना केन्ना हाफ एन आवर केन्ना केन्ना 1 आवर करता. इफ इश्वीक सपोज लेट उठ्ठा जाल्यार म्हाका बरें पडटा. पूण आयज तो बेगिना उठलेलो. सो हांवें आयज वॉकिंग केलां जस्ट हाफ एन आवरूच. सो इश्वीक उठलो ताका काडून बेडार दवरलें आनी ताका रातचें हांव बांदून न्हिदता. तुमकां खबर आहा तो न्हिदना पळय, हांव ताका बांदता आनी ताका न्हिदता. बरो तो न्हिदता. सो तो उठले की मागीर बारीक बारीक म्हाजें कामां आतां स्टार्ट आसा. सो तो उठलो की कांयच काम करूंक दिना. सो मातसो तो ओगी रावता मागीर परत तेजें स्टार्ट रडपाचें बीन. सो आई ताका हांव ताका बेडार घालता, मागीर आई सायडीन बेडार बसता. मागीर हांव म्हजें वेट लॉस ड्रिंक पिता. हेजें तुमकां हांव रोखडेंच रेसिपी शेअर करतलें. ओके, वेट लॉस सामकी इफेक्टीव जाल्लेलें आसा म्हाका. सो ताका लागून सो हांगासर वेट लॉस ड्रिंक पिवन जालें की एक हाफ एन आवर नाल्यार एक 15 मिनटांनी हांव मागीर ब्रेकफास्ट करता. रोखडेंच ब्रेकफास्ट करूंक जायना. सो ब्रेकफास्ट करून जालें की न्ही इश्यूका कडेन मातशें हांव टायम स्पेंड करता. कित्याक हो टायम न्ही म्हाका सामको इम्पॉर्टंट. एकदां इश्वी व्हडलो जालें न्ही मागीर ते टायम म्हाका परत मेळचें ना. सो जाता तितलें हांव इश्यूका कडेन टायम स्पेंड करता. आतां तो खूब वेळ खेळ्ळो, तो फीड केलें ताका. आतां तो रोखडो न्हिदतलो. सो ताका हांवें सकयल घातला, मातसो खेळ्ळो, मागीर ताका हांवें घातलें झुलान. सो मागीर न्हिदलोलो तो. सो तो न्हिदलो की तो हाफ एन आवरान उठ्ठा. त्या हाफ एन आवरा पयलीं न्ही म्हाका म्हजें सगळें कामां करचीं पडटा. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता भाजयो बीन. तो शिवाचो फ्रेंड न्ही तो गेल्लो गांवान येतना भाजी घेवन येयल्लो. सो आमकांय ताणें भाजयो हाडला. तुमी पळोवंक शकता हांगासर बटाट आसा, कांदे आहा, लसूण आहा, लसूण ताणें हाडला. म्हाका लसूणची खूब गरज आसलेलें. चिली मागीर घोसाळे कॅबेज बी सगळें हाडलेलें, फ्रुट्स बीन. सो सगळें हांवें काडून दवरलें. मागीर आई म्हणपाक लागली आपूण सगळें ते जाग्यार दवरता, तूं तुजे कपडे सुकय आनी कपडे मशिनाक घाल. कित्याक एकदां तो उठलो न्ही जायना काम. सो हांगासर हांवें म्हाजें नायटी काडलें कित्याक ते मशिनांनी कलर वयता. कित्याक भितर न्ही शिवाचें शर्ट बीन आसा आनी ताका कलर बीन लागले न्ही शिव म्हाका दवरचो ना. सो सामकें पळोवन घालचें पडटा. सो इश्यूकाचे कपडे न्ही हांव रातचेच घालता धुवपाक आनी सकाळचें हांव सुकयता, कळ्ळें न्ही. आनी आमचे कितें कपडे बीन आसता पळय ते हांव सकाळचे घालता. सो सगळें हांव पिनी लावून घेतलें. लंगोटी सुकपाक न्ही खूब टायम लागता. आनी आयज भायर न्ही बरें कडक वत पडलेलें. म्हटलें आयज भायरूच घालया म्हटलें, कित्याक तें मातशें बेगिना सुकतलें. कित्याक तें मातशें कपडो दाट आसता न्ही सुकपाक टायम लागता.
जाले आमची न्हीद न्हू ऐश्वीक. आता तेल पुशया आं, तेल पुशया आणि बुशा करया. ओके. तर जस्ट झाले घरची काम. जस्ट हाऊस हेल्पर येयली आता. ती बरी ना तरी पूण ती आयली ती कामाक. आपल्याक तकली दुखता म्हणपाले. हांवें म्हटलें तूं वच घरा म्हटलें, हांव मारता म्हटलें मशीन. ती म्हणपाली ना आपूण करता. तिका जायना, कळटा तोंडांतल्यान ती फट मारता की खरें तोंडांतल्यान कळटा. कित्याक ती सामकी एनर्जेटीक बायल सामकी ती काम करपाक बी सामकी उमेदीन काम करता. तेन्ना ती येता न्ही फटाफट सामकी क्लीन. सो आयज तिका न्ही सामकी तोंडान कळटालें ती बरी ना म्हणून आनी दोळे ते तांबडे जाल्लेले. सो हांवें कितें म्हणलें तिका तूं वच, हांव मशीन मारता म्हटलें. ती आयकाच ना. मागीर हांवें ती म्हणपालें आपूण मशीन मारून वयता, आपूण पुसना म्हणपालें. ओके पुसनाका म्हटलें आनी डस्टींग बी कांय करनाका म्हटलें. जस्ट ती मशीन मारून गेली. आपल्याक चाय दी म्हणपाक लागलें कित्याक हेडीक जाता ताका न्ही. सो आलें घालून तिका चाय दिलें आनी एक टॅबलेट दिली तिका. टॅबलेटूय दी म्हणपाक लागली. सो एक तिका कुर्सीन टॅबलेट दिलें हेडेकाचें आनी तिका म्हटलें घरा वच. 2 कडेन काम आसा खंय. ती तांकां फोन करून सांगलें खंय अशें म्हाजें हेडी जाता म्हणून. ती बायल म्हणटा खंय ना यो म्हणटा कामाक. हांवें म्हटलें तूं तिका सांग आपूण सांजचें येता. सो आतां तूं घरा वच, 1-2 वरां तूं न्हीद म्हटलें, मागीर तूं वच कामाक. सो समजून घेवंक जाय न्ही हय का न्ही. तिमी एक ह्युमन बिंगूच न्ही, तांकांय कितें त्रास जावं शकता. सो म्हाका खबर आहा जेन्ना हेडीक जाता न्ही आवय हांव कितें करता हेडी जाल्यार गुळी खावन थंय न्हिदता मागीर जायना काम. ती तरी बाबडे घरान घरान काम करता. सो चाय पिवन एक चपाती दिली ताका हांवें, खावन गेली ती. सो हांवें म्हटलें आसूं वच म्हटलें मशीन मारलें आनी गेली ती. सो जालें. आतां हेका हांव तेल लायता. जस्ट बारीकशें तुमकां शूट करता तेल लायतना बीन. फूल तें अशें बॉडी बीन दाखयना तुमकां सांगूंक ना हांवें. म्हणजे तेल लायतना बी कितें व्हिडिओ करूना ते एक दीस सांगता तुमकां कित्याक लागून ते. ओके. आतां तेल पुसता एका न्हाळूंक घालता. ओके चला. सो शावर बी घेवन आयलें हांव. मागीर भेणे हाडलेले हांवें. काल न्ही ब्लिंकिटांतल्यान भेणे ऑर्डर केल्ले पूण आयज तुमी पळयलां आसतलें भरपूर भाजयो येयला. सो भेणे आमगे भाजी कोण खायना, स्पेशली हाय म्हण सगळ्यांक हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो भाजी आमगेर कोण खायना. अशी भेंडी स्टफ केले न्ही सगळे जाणां खाता. ताका खूब लायक. सो पयर हांवें लायव येयल्लें न्ही तेन्ना म्हाका कोणें कमेंट केलेले कोणें ट्राय केल्ले खंय भेंडीचे स्टफ आवडले खंय. सो ट्राय करा तुम्ही, खूब बरें लागता. इफ भेंडी स्टफ असले न्ही म्हाका आमी कसलेय दाळ करून दी, हांव जेवपी. चल चल. ओके. सो जेयली तेमी. शिव जेवन गेलो, रितूकूय जेयलें. आतां उरला हांव आनी आई. सो भेंडीचे स्टफ खूब आसलेले म्हणजे हांवें 2 पॅकेट ऑर्डर केल्ले. ते स्टफ करता करता म्हटलें टायमूच जालो आनी काय अशें शूट बीन करूंक ना. सो बेगिना शिवता फ्राय करून दिले. ते पयलीं कच्चे आसता न्ही बरें ताका फ्राय करूंक जाय. तो सगळें फ्राय केलें. मागीर तोय मदीं मदीं उठपाक लागलो इश्वीक. तर ताका हालय हें कर म्हटलें काय अशें व्हिडिओ बी करूं ना. इश्यू काय न्हायता बीन न्ही. सो आईन न्ही सगळें पळय चण्याचो वटाण्याचो रोस केला. वटाणे आनी बटाट घातला. आई सांजचे घेतले पाव वांगडा खूब बरें लागतलें. गोवन गरम मसाला घालून केला. ओके. सो हें एक जालें. आनी घोसाळे एक चपाती. घोसाळ्याची भाजी केला. हें पळयात बरें तळणे आसले घोसाळे. आनी हांवें न्ही भेंडी खालें. शिवाक लायक केली घोसाळ्याची भाजी. भेंडी पळयात हांवें स्टफ केला. हें दवरतलें हांव फ्रिजीन. बरें पडटा नेक्स्ट डे बीन फ्राय करून खावपाक खूब खूब बरें जाता. इतलें बरें जाता. सो हें पळयात बरें ताका बरें भाजलां कित्याक म्हणजे कच्चें लागता न्ही. हें आतां म्हाका आनी आई. शिव जेवन गेलो. सो इतलेंच. हें आसता म्हाजें मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन. सामकी बिजी रुटीन. तुम्ही पयलां आसतलें कामां सोंपना. आई ते ती तोच करता. जेयता सारको जेयत ना पोट भरून इल्लीशी सोडटात अशें ताजें. मागीर जेयना मागीर येता किचनान सोदपाक सांजचें हें दी तें दी करून. सो जेयलो तो ताका ट्युशन वचूंक जाय न्ही 3 जावपाक येयली. तुमी म्हणनाका लेट जेयता म्हणून. सो आयज भेंड्या लागून लेट जालो आमकां स्टफ करपाक बोत. ओके. तो अशें आसता आमचें. सो म्हाजें रुटीन मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन तें तुमकां हांव शेअर केल्लें आसा. ओके. तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर.